कोंकणी संस्कृताय आनी कोंकणीची वळख म्हूण फामाद आसल्याची दशावतारी नाटकाची काम करपी दशावतारी नट सुधीर कलिंगण हाका 7 फेब्रुवारी दिसा देवाज्ञा आयली। ताचे खातीर मोरजेंत श्रद्धांजली आनी शोकसभा घेतली। ह्या वेळार मुखेल उलोवपी म्हूण राजा सावंत, नाट्य कलाकार प्रभाकर गांवकर, देवस्थान अध्यक्ष गोपाळ शेटगांवकर, मनोहर शेटगांवकर, हरी शेटगांवकर, सखाराम परब हेर मानेस्त हाजर आसले। सुधीर कलिंगण ज्यांनी दशावतारी ही लोककला जी आहे ही लोककला 7 समुद्रापार नेली, जनमानसामध्ये पोचवली, सगळ्या जनमानसाचे राजा झाले, सगळ्या प्रकारच्या भूमिका केल्या आणि सगळ्या जीव मार तोडून काम केलेलं आहे। प्रत्येक भूमिका समजून त्या प्रत्येकाला न्याय देऊन आणि त्यामुळं जी भूमिका आहे ती भूमिका त्यांना खरोखरच ती उमगली होती, कळली होती। ती एक भूमिका प्रत्येक जगायची आणि त्यामुळंच रसिकांना त्याची आवडायची। हांव एक दशावतारी प्रेमी म्हटलं तरी वावच ठरचें ना। म्हाका तेंच्या विशीं आवड जावपाक कारण म्हणजे ती जेन्ना गांवांत नाटकां जातालीं तेन्ना हांव तेंच्या बरोबर बसतालो आनी ते आपलेशे एके रातीन ते आपलेशे करताले आनी जीव लावन वयताले। पण दुसरे आमी फुडच्या वर्सांची आमी वाट पळयताले केन्ना दशावतार जाता काय अशे कलाकार ते आमच्या आपुलकी निर्माण करताली। पूण आमकां केन्नाच परकेपण दिसलें ना की गोवा आनी सिंधुदुर्ग एक तेंच्यांनी बरे जिव्हाळ्याचे नाते जोडलेले। आयज ते गेले खरे, पण आयज आमकां खूब दुख्ख दिसता की अशे कलाकार जावचे ना।